फी कोम्युनितांनी प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी येता म्हणून बोवाळ थळाव्यांचो विरोध। लिगल एडवायस घेवन आमी आता RTI घातलेली आसा, पंचायतीक ऑब्जेक्शन घातलेलें आहा, इवन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाकूय आमी आमचें ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा। पूण आतां तुमी म्हणटले तुजें म्हणणें कितें आसा हेजेर, म्हणणें करूं व्यवस्थीत जाल्यार म्हाका दूख लागता की आमचे गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन इतली जमीन ना, इतली 4 पटी ताका जमीन इतली सुबीत दिल्ली आसा, तें सारकें ना। तो दोंगर हायस्ट पॉयंट ऑफ बार्देस आनी तेजेर आमी थंयसर जनावरां आसात आनी आकाश ट्री सोशल फॉरेस्ट म्हणून आमी सरकारान थंय झाडां बी घातलेलीं आसात। आतां ती जनावरां खंय वयतलीं? मजगती कोम्युनितांनी जागो खंय लिजाक दिलो। आतां ऑपोजिशन हांव म्हणजे आमी कितें केलां, प्रोजेक्ट दिवपाक आमी सगळे आमचे तिमी कोम्युनिटात गांवकार आहा पळय तेंच्या कडल्यान आमी मिटींगेन तेंच्या कडल्यान एप्रुवल घेतला आनी सगळे आमकां एग्री जाल्या। त्या प्रमाणे आमी तें एका कितें म्हणटात ते प्रोजेक्ट दिलोलो आहा GMI गोवा मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट। सो तेणी ते सगळे फुडले सगळे टायटल ते पळोवन घेतले। आमचे काय आमी हाली तांकां हें केलां, बस तेणी प्रपोज केला आनी आमकां 2 लाख स्क्वेअर मिटर आमी जागो तांकां लिजाक दिला, नॉट अ सोल्ड, इकूंक ना तो जागो। मंत्री आनी थळावो आमदार निळकंठ हळर्णकार म्हणटा शिक्षण संस्थेक खंय तेंको। म्हाजो ताका सपोर्ट आसतलो आनी ऑलरेडी कोम्युनिटात जे प्रॉपर्टी ओनर आहा तेंच्यांनी एड्युकेशनाक विचार करूनच दिला। कारण हे कांय टायमान कमिटी बदलतात आनी कोणाकूय डायरेक्ट इंडिविज्युअलांक दिता, तेजे पेक्षा एक एड्युकेशन युनिव्हर्सिटीक दिवप हो तेंच्यांनी विचार केल्लो आसतलो आनी ग्रामपंचायतीन ऑलरेडी ठराव घेतलेलो आसा। ही बरी गोश्ट। एड्युकेशन आहा पळय ताका म्हाजो सपोर्ट आसतलो, कारण प्रपोजल एड्युकेशन जावचें म्हणून ग्राम सभेचें येल्लें आहा, त्या लोकल कोम्युनिटाच्यांनी तो प्रोत्साह पळोवन दिला। भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष तानावडे म्हणटा प्रकरण समजून घेता। ठीक आसा, कारण कितें आसा की म्हजे हांव एक्झॅक्ट कितें वगैरे तें मातशें पयलीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलयता आनी पळयता, हांव पळयता। पण बऱ्याच जाग्या भितर कितें जाता, प्रत्येक गोश्टीक हो विरोध हो तसो कंपेर टू अदर स्टेट गोंया भितर मातसो चड जाता अशें म्हाका दिसता। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे।